कुंवार आणि उटंगराच्या पावसान काढला गोंयाक झोडून. रस्ते बुडल्यात, झाडा पडल्यात, वीज जाल्या गुल्ल. सैमाचो रुद्रावतार पळून शाळा विद्यालयां सहित सगळ्या शैक्षणिक आस्थापनांक सरकारान दिल्या बुधवारा सुटी. थळावे टॅक्सीवाले चौथ्याही दिसा गेल्यात संपार. सरकारान पर्यटकांची पर्यायी व्यवस्था करूनही गोवा माइल्स बंद करात हे मागणेक रावल्यात दसून. तेवटेन ॲपवाल्या गोवा माइल्सान मनयलो आपलो पहिलो वाडदीस. अनिवासी भारतीय खातीर गोंयांत लग्नाचे प्रक्रियेत मेळ्ळ्या सवलत. नोंदणी खातीर दिला 15 दिसांचो अवधी. हेर भारतीयांकय गोंयांत लग्नांक मेकळीक. दरेका घरा खातीर घाण उदक वतल्या गटारांची जोडणी केल्या सक्तीची. इमारतींक सेप्टीक टांकयो बसोवप गरजेचे. जोडण्यो नाशिल्ल्या घरांचे तोडटले वीज कनेक्शन. येवकार, हांव जवाहर बर्वे. पळयात खबरो विस्तारान. हुंवारान घरां बुडयलीं, झाडां उडयलीं, वीज गेली, उदक बंद जालें, रस्ते आडोन उरले, प्रवासी बसींनी आडकून पडले. जायते कडली ट्रॅफिक सिग्नलां आनी गाडयोय बंद पडल्यो. तिसऱ्या दिसाय सेगीत पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसान हें सगळें घडोवन हाडलें. वारे पावसान बरोच मार दिलो. सगळ्या शैक्षणिक आस्थापनांक सरकारान बुधवारा ते खातीर सुटी जाहीर केल्या. फाटल्या कांय दिसां सावन पावसान गोंयकारांक झोडपून काडला. उजो पालोवपी दळाचे जवान पोट तिडकीन आनी प्रामाणीकपणान काम करतात. पूण आपतकालीन यंत्रणा पुरायेन ठप्प जाल्या. जायत्या गांवांनी पावसा आदली कामांच केल्ली दिसनात. ताका लागून झाडां पडपा बरोबर गटारां उजपूंक नाशिल्ल्यान रस्त्यांचेर न्हंयो व्हांवतना दिश्टी पडटात. सरकारान ताका लागून शाळा, प्राथमीक विद्यालयां आनी उच्च माध्यमीक विद्यालयांक बुधवारा सुटी दिल्या. चोर्ला घाट का लँडस्लायड जाले. जवळजवळ 11:30 ते सकाळी 6 पर्यंत कंप्लीट चोर्ला घाट ट्राफिक बंद असली आणि हेवी लँडस्लायड जाल्ल्या कारणान ऑपरेशनाक आनी हेवी रेनफॉल असल्या कारणान ऑपरेशनाक खूब प्रॉब्लेम जालो. तरी JCB यूज करून त्या ऑपरेटरांनी सगळे जे हें असले माती असली ती सायडीक काडून प्लस जी झाडां पडलेली ती फायर ब्रिगेडीन सगळी क्लियर केली आणि ट्राफिक फ्लो सुरू केलो. तरी आता परत लँडस्लायड जाला हातून आणि ते JCB यूज करून तेंच्यांनी ते काम चालू आसा. हें करप लँडस्लायड जी माती आसा, मड आसा ती सायडीक काडपाची आणि रोड ओपन करपाचे. अरे सगळे ग्रीन सकाळच्यान फोन मारलो फायर ब्रिगेडीक, अजून पण फायर ब्रिगेड पावना. हांव अशी फुकट अशी मागता की हांगा फायर ब्रिगेड दवरची. आतां पळयलें जाल्यार घराची पडटा ती स्लो देंवता ती आतां ऑलरेडी जाला. फायर ब्रिगेड अजून पावना आमकां. म्हूण घरा लोक रावतात. घरा लोक रावता. रोडार पाणी वयता. हय, रोड तेंच्यांनी ब्लॉक केला. भुरग्यांक बीन हे त्रास जाता ताका लागून. बरोबर
देवीचे देऊळ हुमकेचे सगळे बुडलेले हा कमीत कमी 20 ते 25 घरां पाणया सकयल आसा आणि हेचं मेन कारण म्हटल्यार तिराळीच्यान उदक सोडलें हे गव्हर्मेंटान कोणाकच इन्फॉर्म करूंक ना आनी म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान सगळ्यांक अवेरनेस करपा जाय आसलें की बाबा तें उदक सोडपाचें आनी तें जें उदक सोडलें तेका लागून आज ही साळान परिस्थिती पुराची अख्ख्या साळा घरां जी आसा सकयल्या वाड्या हांगा ती डुबण्याच्या मार्गावर आणि शेती जर टोटली गेल्या गोंयान बऱ्याचशा लो लाईंग एरियाज ज्यो आहा पळय न्ही तेजो सगळी कडेन ऑलरेडी फ्लडींग जाला म्हणजे व्हडलेशें रिपोर्टींग खूब मोठ्या प्रमाणात फ्लडींग जावन घरा पडली अशें ना बट थोड्या घरांनी उदक गेलां हांव म्हाज्या मतदारसंघानय गेल्लो आमोण्या जी लो लाईंग एरिया घरां तर एक 4-5 घरांनी उदक गेलां हांव पणजे ऑलरेडी आतां मळ्यान गेल्लो पणजे ऑलमोस्ट 20 ते 25 घरांनी जे आहा पळय न्ही भरतेच्या वेळार तेजें उदक गेल्लें आसा ताका लागून ताका सगळ्यांक एक 2-3 जाण जे शॉप ओनर्स आसा तांचोय बराचसो हें जाला हांवें ते शॉप ओनरा ताका ऑलरेडी आमचे PI इन्स्ट्रक्शन्स दिला म्हणल्यार डिजास्टर मॅनेजमेंट इफ ही इज रेडी देन शिफ्ट हीज सगळे मटेरियल आहा ते शिफ्ट कर म्हणून सांगलां बाकी घरान उदक गेलां तेंचे मायनर थोडे डॅमेज जाल्ले आसा तांकां सांगलां हांवें ऑलरेडी डिजास्टर मॅनेजमेंटाक पळय अप्लाय करा आनी CM रिलीफाच्या वतीन तांकां मदत जी आसा ती दिल्ली वतली पिळगांव 4 घरांनी ऑलमोस्ट उदक गेलें थंयच्यान बोट व्हरून बीन तांकां 4 घरांतल्यान शिफ्ट केली सेफ प्लेसीसचेर आपलो बिचोलेचो मामलेदार प्रवीणजय पंडीत ताजेर लक्ष दवरून आसा हांव ऑलरेडी नॉर्थ गोवा कलेक्टर सावथ गोवा कलेक्टर दोगांय कडेन उलयलां बाकी आनी खंयच्यानूच रिपोर्टींग ना धरणाचें उदक आतां मेंटेन आसा आपलें अंजुना धरणाचें उदक मेंटेन आसा तें आतां वाडचें ना बट कंटिन्युअसली पावस पडो शकता गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार आपली मागणी घेवन थळावे टॅक्सीवाले चवथ्या दिसा संपार आसात सरकारान पर्यटकांची पर्यायी व्यवस्था करूनय गोवा मायल्स बंद करात हे मागणेक ते दसून रावलेत तेवटेन ॲपवाल्या गोवा मायल्सान मंगळारा आपलो पयलो वाडदीस मनयलो गोवा मायल्साचे अधिकारी गोवा 365 कडेन उलयले गोंयच्या 250 परस चड टॅक्सीवाल्यांनी आपणाक सांगात दिल्याचे तांणी सांगले रजिस्टर केल्ले टॅक्सीवाले बिगर गोंयकार हो आरोपय तांणी न्हयकारलो पळयात कितल्यो टॅक्सी गोंयकारांच्यो पळय हे डेफिनेशन घालपाक इज नॉट द क्वेश्चन टू पुट दॅट डेफिनेशन सिंपल गोश्ट म्हणटा ती जे ओनर्स आसा पळय टॅक्सीचे ते सगळे गोंयकार आसा जे ड्रायव्हर जे बसता पळय स्टेरिंगाचे जे ड्रायव्हर बसता पळय जांकां ओनरान हायर केल्ले आसा पळय ते थोडे गोंयकार ना मात हो जो सिनारियो तुमी पळयत फूल गोंयान जाल्यार फूल गोंयानूय सिनारियो सेम आसा खंय ड्रायव्हर जे आसता पळय तितले गोंयकार आसना मात जो टॅक्सी ओनर आसता तो गोंयकार आसता आतां म्हणल्यार 1600 टॅक्सी आयल्या पयलीं पासून आसा आमचे कडेन कळ्ळें न्ही ते वेरियस स्टेजीस ऑफ प्रोसेसान आसा 1160 सुमार ऑलरेडी ऑन रोड आसा बाकीचे वेरियस स्टेजीस ऑफ प्रोसेसान आसा ताच्या भायर तूं आतां म्हणच आफ्टर दीस करंट सिनारियो एट प्रेझेंट मुमेंट 250 पेपर आयला आमचे कडेन विचार इन ह्या 2-3 दिसां भितर 250 पेपर आयल्या आनी आमचो नॉर्मल टायम 48 आवर्स आसता एनरोल करपाचो मात आमी तो आतां टायम एक्सपिडिएट करता आनी 24 वरां केला कित्याक की आमकां बेगीनच्या बेगीन टॅक्सी रोडार जाय दुसरे वटेन थळावे टॅक्सीवाले आपले मागणेक दसून रावल्यात गोवा मायल्स काडून उडोवपा खातीर तांणी बुधवारची डेडलायन दिल्या ते गोवा मायल्साचे तेच गाडी व्हरता किंवा एक्सिडेंट दाखयता आनी आमी खंय हायर कोणायकू करता आनी तेंच्यो गाडयो व्हरता एक सांगता ते नीज गोंयकार टॅक्सीकार पळय आहा ती गाडी कोणायची जावं भितर जेन्ना येता तेन्ना आमी ओवाळून काडटा आमची लक्ष्मी म्हणून पयर सुद्दां हांवें एक नमूद केलां आमकां टॅक्सीवाल्यांक 2 बायलो एक संसार करपी आनी एक लक्ष्मी हाडपी ती टॅक्सी आनी संसार करपी ती स्वताची बायल अर्धांगी तेन्ना ह्या दोनूय ज्यो वस्ती आहा त्यो कितें ते आमी तेजेर फातर किंवा बाटल्यो मारून आमी फोडले म्हणटा हें केन्ना जावचें ना फक्त गरीब भावांचे तुमकां ट्रान्सपरन्सी जाय
पण मायल्स पहिला बंद करात बरे एक वरस तुम्ही विदाउट ट्रान्सपरन्सी तांकां धंदो करूंक दिलो हे चलचें ना पहिले तो बंद करा आनी मागीर आमकां घेवन टेबलाक बसात. गोवा 365 खातीर आमचे खबराकार संदीप कामुलकार, व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी आणि क्लिंटन डिसोजा. राज्यघटनेतले कलम 370 आणि 35A रद्द केल्याबद्दल केंद्र सरकाराचे ह्या निर्णयाचे अभिनंदन करपी थाराव विधानसभेत पास केलो. जम्मू आणि काश्मीराक 370 आणि 35A कलमान खाशेलो दर्जो दिल्लो. विधानसभा अधिवेशनात मांद्रेचो आमदार दयानंद सोपटेन अभिनंदनाचो थाराव हाडिल्लो. Dear sir, I move that this House congratulates Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji and Honorable Home Minister Sri Amit Shah ji for initiating the process of revisiting of Article 370 and also Article 35A of the Constitution of India by way of motion before Rajya Sabha. 5 ऑगस्ट 2019 हो दीस म्हाका दिसता एक क्रांतिकारी आणि एक ऐतिहासिक असो निर्णय हांचे नवो घेतलेलो आसा. Speaker sir, it's a proud moment to be a member of the Bharatiya Janata Party where a long pending issue and making Jammu and Kashmir an integral part of India today, the actual integration has happened with the abolition of 370 and section 35A. आयज हे एक अभिमानाची गोष्ट हा. देशाचो नागरीक म्हणून आयज खऱ्या अर्थान हे जे बदल जे हाडल्या आमचे प्रधानमंत्रीन आणि आमी केन्नाच विसरूं शकना की जे बलिदान आयज श्यामा प्रकाश मुखर्जी जीने दिल्ले. मला खूप आनंद होतोय कारण देश प्रगतीपथावर जात असताना माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी आणि आमचे होम मिनिस्टर श्रीयुत अमित शहाजी यांनी जे संविधानामधून 370 आणि 35A हे कलम काढून जम्मू काश्मीरला मुक्त केलेला आहे. भारत माझा देश आहे. सारे भारतीय माझे बांधव आहेत. माझ्या देशावर माझे प्रेम आहे. माझ्या देशातल्या समृद्ध आणि विविधतेने नटलेल्या परंपरांचा मला अभिमान आहे. त्या परंपरांचा पायीक होण्याची पात्रता माझ्या अंगी यावी म्हणून मी सदैव प्रयत्न करीन. मी माझ्या पालकांचा, गुरुजनांचा आणि वडीलधाऱ्या माणसांचा मान ठेवीन. गेल्ले जवळ 65-70 वर्सां जालीं ह्या दिसाची वाट पळयताली. तो दीस आज आमकां उजवाडाक हाडले कडेन आसा. म्हणून हांव आयच्या हावजाचेर इतलें सांगूंक सोदता की सबंद काश्मीर टू कन्याकुमारी आज आमी मोठ्या अभिमानान सांगूंक शकता की अखंड भारत हो खरो म्हळ्यार आयज तयार जाले कडेन आसा. But I'm shocked to see the total undemocratic and arbitrary manner in which the decision has been taken and the political leaders that have been put into house arrest by prohibitory orders that have been imposed, and thousands of central forces have been rushed to the valley and there has been no consultations with the Kashmiris. ज्यो लिमिटेशन्स जम्मू आणि काश्मीरात आशिल्ल्यो त्यो लिमिटेशन्स आज सगळ्याक सोंपल्यो. म्हणजे भारताचो खंयचोय नागरीक जे रायट्स ताका आज जर दिल्लीत आसा तेच रायट्स ताका जम्मू काश्मीरांतूय उरतले. जे रायट्स ताका कन्याकुमारीन आसा तेच रायट्स ताका कन्याकुमारी हांगासरी मेळटले. आनी हे सगळें डिक्लेअर करता आसतना इतक्याचेरच न्हय तर तेंच्यांनी पाक ऑक्युपायड काश्मीर हो सुद्धा जम्मू काश्मीर युनियन टेरिटरीचो भाग आसा हे कन्सिडर करून आमी म्हणटा की विधानसभेतले युनियन टेरिटरीतले सीट्स 104 आसले लडाख धरून, पण ताज्याय फुडें वचून 124 सीट हे युनियन टेरिटरीन आसतले हे तेंच्यांनी डिक्लेअर केले. घडये पाक ऑक्युपायड काश्मीर हांगासर 24 सीट्स जे आसा हे तेंच्यांनी आत्तां जरी आमकां रोखडेच इलेक्शन जरी घेवंक मेळना हे तेंच्यांनी दाखोवन दिला की पाक ऑक्युपायड काश्मीर हो सुद्धा भारताचो अविभाज्य घटक आसा आनी तोय जो आसा पळय न्ही हो हातूंतल्यान जोडलो वयतलो. हो तांच्यांनी हातूंतल्यान आज क्लियर मेसेज जी आसा ही दिल्ली आसा. ह्या निर्णयाचें पुराय गोंयच्या जनतेच्या वतीन, भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेशाच्या वतीन हांव माननीय पंतप्रधानांचें अभिनंदन करता. गोंय सरकाराच्या वतीन आमी आतांच अभिनंदन प्रस्तावाचेर गोंय विधानसभेत ऑलरेडी उलयल्ले आसा. हांव परत एकदां माननीय पंतप्रधान आणि त्यांच्या टिमीचे अभिनंदन करता. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव.
विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयांत येताल्या अनिवासी भारतीयांक उण्या वेळात लग्न करपाचें आसत जाल्यार तांणी 15 दिसां भितर नागरीक नोंदणी करची पडटली. दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलां. न्यायालयीन प्रक्रियेंतल्यान वचपा खातीर 2 सयो गरजेच्यो आशिल्ल्याचें ताणें सांगलां. अनिवासी भारतीयांच्या लग्नाचे नोंदणेक गोंयांत कळाव जात आशिल्ल्याचो विशय सांताक्रूजचो आमदार टोनी फर्नांडिसान सभाघरांत काडिल्लो. एका जोडप्याक लग्न करपा खातीर गोंयांत येवपाचें आशिल्लें, पूण तांचे कडेन उणो वेळ आशिल्ल्यान तांकां परत नोंदणी करची पडली. प्रोपोजल तेंची जाल्या नंतर आपल्या मायदेशाक येवन आपल्या गोंयांत येवन ते सिवील रजिस्ट्रेशन करूंक सोदता कोर्ट मॅरेज जाल्या नंतर. पूण जाता कितें, लीव म्हणटा ती तांकां 21 डेजाची मेवता. आनी हांगा आयल्या नंतर एज पर दीस आर्टिकल 190 तांकां सिवील रजिस्ट्रेशन करूंक मेळना. OCI होल्डरांक ऑर PIO होल्डर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजीन, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हांचेर हे आमचे सगळे लंडनाक आहा आनी खूब त्रास जाता. हाचेर तुवें मागता तुका करचें, कित्याक फाटल्या काळान 2-3 कापल एक मार्गांव व्हडलो इश्यू जाल्लो. मेनी कम्स एडवोकेट ते करून दिता, सब रजिस्टराक मागीर डायरेक्शन कोर्ट दिता टू रजिस्टर द मॅरेज. सो इट हॅपन्स. बट तुमी कितें म्हणटा 21 दिसाची लिवेन स्पीकर सर, ना कित्याक सांगता तुका, ती साब रजिस्टर तिका बसल्या, ती लोकांक स्वतायता. हांव नांव सांगना तेजें, तुमी म्हणटा तें खरें आसत, पूण तिका स्वतायता ती लोकांक पळय आमच्या. ती साब रजिस्टर सिवील रजिस्टर कोण करता पळय ती इतली स्वतायता. दोज वर रेडी टू रजिस्टर्ड इन गोवा. भायले लोक सुद्दां जर कोणी हांगा रजिस्टर्ड जर करपाक सोदता आसत जाल्यार तशें प्रोविजन तो करता, कारण युनिफॉर्म सिवील कोड आसलेली एकमेव राज्य हें गोंय राज्य आसा. म्हणून बऱ्याच जाणांक आपलें मॅरेज रजिस्टर्ड हांगा जाल्लें जाय आसता. ताजें प्रोविजन सुद्दां म्हणजे तुज्या बरोबर तो आनी एक प्रोविजन करता, इतर लोकांकूय सोंपें करपाक सोदता तो. ताजें प्रोविजन जर करपाचें आसत जाल्यार तो अमेंडमेंट हाडटलो. बट डेफिनेटली तुजो विशय जो आसा पळय न्ही तो आमी रिजॉल्व करुया, तो रिजॉल्व करता स्पीकर सर. सचिवालयातल्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकारा बरोबर व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. गोंयच्या गटारांचे जोडणेचो विशय एका वर्सा भितर जाग्यार घालपाचें उतर भौशीक बांदकाम मंत्री दीपक पावसकारान दिलां. सगळ्या घरा खातीर गटारांची जोडणी सक्तीची करपाचें मुख्यमंत्र्यान थारायलां. जे कोण म्हेळें उदक व्हांवून वचपा खातीर गटारांची जोडणी घेवचे नात तांची 20 जोडण्यो तोडटल्यो अशी शिटकावणी ताणें दिल्या. 16,000 मदल्या 4,000 जाणांक गटारांच्यो जोडण्यो दिल्यात. प्रश्नोत्तरीच्या वेळार भौशीक बांदकाम मंत्री दीपक पावसकारान सभाघराक म्हायती दिली. उरिल्ल्यांक जोडण्यो दिवपाची प्रक्रिया चालू आसा. मळ्यांतली सिवेज टाकी भरून व्हांवता आनी गटारांतल्यान घाण उदक व्हांवता आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केलें, पूण सगळ्यांक थेट जोडणी दिवपाची येवजण आशिल्ल्याची माहिती ताणें दिली. जी हाऊस कनेक्शन आसा ती रिलीज करपा जाय आमकां आनी फुडल्या 1 वर्स भितर हें नेटवर्क जें आसा हें सेवरेज हें कंप्लीट करपा जाय. जवळ जवळ 36 किलोमिटर 700 मिटर्स ही सिवरेज लेन जे नेटवर्क जाल्लें आसा आनी कनेक्शनाचे तुगेलें हांव फुडल्या 1 वर्स भितर हो कंप्लीट करता. तूं म्हणटा तशें टेंडर काडलें 1,300, पूण एक्चुअली 16,000 हाऊस कनेक्शन आसा. ती प्रपोज हय प्रपोज 4,000 ऑलरेडी दिल्ली आसा आनी उरलेली जी आसा ती आमी 1 वर्स भितर हो विशय क्लियर करता. Because let the government, PWD department, connect each and every house to the sewer system. In any way, you are subsidizing them 3,000 rupees, 5,000. एक building आसा, एक building एक 10 flight आसा. You are collecting 30,000 from them. In any case, they are paying you 30,000 rupees. You connect it yourself and collect the money in the form of this water supply bill, installment, and तातूंतल्यान recover कर. Your revenue will be 100% guaranteed to the government. सेप्टीक टँक आसून काय फायदो ना. मळ्यान सगळें उदक गेलां आनी उदक आतां 20-22 घरांनी हांवें जस्ट रावंड मारून आयलो. तांचो प्रॉब्लेम तो आसा. सेप्टीक टँकान उदक वचून सगळें अळशी वयर आयिल्ली आसा. तो प्रॉब्लेम जाला. थोड्यांनी आपली व्हरून सेप्टीक टँक बांदचे ऐवजी गटारान सोडलेलें आसा. ती गटारां चॉकअप जाला. परत लोकांचो प्रॉब्लेम ती गटारां काडिना म्हणून. एक तर ते कंपल्सरी करप नाजाल्यार तेजेर एक्ट जावप म्हणटा तशें. Ask PWD to connect everything. आनी हांवें त्या खातीर सांगलां की कंपल्सरी तेंच्यांनी करपाचें ऑलरेडी आमचें पॉलिसी डिसिजन जालां. ह्यान फुडें आमी हाऊस कनेक्शन फॉर द CO लायन ज्या ज्या जाग्यार घातल्या थंयसर आनी कोणाचें कांयच आयकचें ना, डायरेक्टली करतले. नाजाल्यार म्हणटा तशें अंडर हेल्थ एक्ट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जाल्यार डिसकनेक्शनाक दितले. सचिवालयातल्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकार. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया
उरिल्ल्यो खबरो. गोंयच्या राष्ट्रीयकृत न्हंयांची उदरगत करपा खातीर खाजगी कंपन्यांचो आदार घेवचे नात. केंद्रा वरवीं भौशीक खाजगी भागीदारीचेर काम करपाक चडांत चड भर दितले, मुख्यमंत्र्यान सांगलां. PPP तत्वाचेर गोंयच्या राष्ट्रीयकृत न्हंयांचें खाजगीकरण जावं येता अशी भिरांत काँग्रेसीचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्डान मंगळारा विधानसभेत उक्तायली. न्हंयो उसपुवपाचें काम केंद्रीय निधींतल्यान करतले. केंद्र सरकार खाजगी कंपन्यांचो ते खातीर आदार घेतले अशें मुख्यमंत्र्यान उत्तर दिलें. In the cabinet, it is very clear. They say that if there is no PPP, the government of India will not put money. I want an assurance from you whether these rivers, what we call national rivers, you argued. I am calling it now private rivers. Will you give me an assurance that it will not become private? The moment you do it under PPP, all those jetties, what Glenn Tickler and everybody is shouting, they will become private. Whether you will take it under own funding, on government funding, without being private, please answer that. तो थोडेशें कन्फ्युजन करपाचें पळयता ते कन्फ्युजन करूं नाका. हांव तुका पेपर दिता. कन्फ्युजन कित्याक करता? डोंट थिंक that by you saying that confusion करता that everybody should listen to you. I am giving you papers. आमी ह्या रिव्हराचे प्रायव्हेट पार्टनरांक घेवन ताची डेव्हलपमेंट करिना. बाय युजींग द सेंट्रल फंड्स वी विल डू इट. थँक्यू. सचिवालयातल्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकार. वास्कोचो MPT ग्राउंड खेळपा खातीर वापरूंक दिलो ना जाल्यार हायकोर्टात वतले. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीन शिटकावणी दिल्या. राष्ट्रवादीच्या अल्पसंख्य विभागाचो अध्यक्ष नाझीर खानान सांगलें की उपजिल्लोधिकाऱ्याक मेळून निवेदन भेटयलां. खेळांक उर्बा दिवपा खातीर बांदून दिल्ल्या ह्या मळार CISFक राबित्या खातीर सुवात दिल्या. CISFन खेळा मळार झाडां लायल्यात आनी आतां MPT खेळाक मनाय करता. पळयात नाझीर कितें सांगता तो. The CISF had planted trees on the ground. He said the MPT has restricted sports activities on the ground. MPT ground belongs to the Portuguese have given to Goa government, and Goa government have just given for the maintenance of the ground. आज ग्राउंडाची हालत तेंच्यांनी प्लांटेशन केला. थिंगा प्लांटेशन उगरो केला. वेस्ट थिंगा डंप करता. जिमनॅस्टीक इक्विपमेंट घातला. आज आमचे वास्कोकार कितें करतले? वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमची वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्योच. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.